आम्ही जनतेचे पैसे पुट्टे जनतेचे पैसे व्यवस्थित असपाक जाय, त्याचे हे जावपाक जायना, मिसमॅनेजमेंट जावपाक जायना। आम्ही आता थोडे पॉलिटिशियन कितें करता, कितले जॉब दिता, 2 कोटी जॉब दिता, थंय जॉब एकूय जॉब दिवना। 2 कोटी वर्साक सांगले, मदीं पासून सांगले 2000 कोटी 2 कोटी दिता, एवरी 10 कोटी जाता जॉब दिले, गरिबी आनी बेकार भुरगीं उरची नाशिल्ली। गोंयांक 50,000 दिता, आनी कितें दिता, म्हणून हे आमकां फुटोवपाचें आसना। म्हण ताका लागून लोकांनी जागृत जावपाची गरज आसा। आनी जागृत जावन आमकां जर गोंयांक सेंट्रल गव्हर्मेंट आमचें येतलें, पूण गोंयांक पण आमकां जर सरकार जाय जाल्यार आमकां आमच्या ह्या तुमच्या उमेदवाराक सुधीर कांदोळकराक तुमी निवडून हाडपाक जाय, आमची जाय। आनी म्हाका खात्री आसा गोंया सरकार हे आमचें दितलें आनी बारीक लोकांची कामां आमकां खबर पडटा। ताका लागून बाबी बाकर आमचे ह्या समाजाचे मतदारसंघाचे हरमळचे लोक सगळ्या कडेन मागता की बाबी बाकर निवडून हाडात आनी गोंयच्या सरकार कडेन या। एक स्थानिक मनीस आमचो मांद्रे मतदारसंघाचो तिकीट दिवन आज त्याचो निश्चित विजय जालो हो आमी मानून घेता। म्हणजे आज काँग्रेस पक्षान बऱ्यांतली बरो मनीस चूज केलो आनी इतले वर्सां काँग्रेसीक ताणें एकनिश्ठ रावन ताणें दाखोवन दिलें की काँग्रेस पक्ष हो ग्रेट पक्ष आनी हो आदल्या मनशांक विसरना। आयज आमी घराघरान वयतना लोकांच्यो खुबश्यो समस्या आमकां आठवूंक येतात। त्यो समस्या अश्यो आसा की कितकीशीच आमच्या मांद्रे मतदारसंघात पोखळाय निर्माण जाल्ली आसा। ती पक्षान म्हाका तिकीट दिल्या बद्दल ती पोखळाय भरून काडपाचो हांव प्रयत्न करतलों। आणि जे माझे सहकारी आसात, काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते आहात, आयज तळमळीन प्रत्येक गांवांत वेगवेगळे टिमी घेवन वावरतात आपल्यो। बाबी ही एक व्यक्ती बरी म्हणून येयला। बाबी एक व्यक्ती अशी आहा की ताका काँग्रेसीन तिकीट दिवन खरोच आमचेर उपकार केल्लो आसा। खरोच मानपाची काँग्रेसीक की असो 20 वर्सां कार्यकर्तो केल्लो, काम केल्लो मनीस आयज तुमच्या फुड्यान दिसता। व्यक्ती आमकां आयज पक्षान दिल्ली आसा। आयज आमकां खंय फिरपाची गरज ना, पण तरी सुद्धा एक आमची लोकां कडेन आमी इंट्रोड्यूस जावप आमच्या कॅन्डिडेटाक घेवन, म्हणून आमी आयज डोर टू डोर कॅम्पेनिंग करता। लोकांनी पयलींच ठरयल्लें आसा की हे फावटी आमी बाबी बाकराकच विजय करप।